मिसाचे सुरवातेक सगळीं उबी रावया. Sorves pora mukareyan, takadin wasuya, totir kodo amchedaron, takavakanuya, akibritum soglo sosa, tacha Unsus porvut kol dorie, danes koron harlem, sorves pora mukareyan, takadin wasuya, totir kodo amchetaron, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देवा बापान हो संवसार रचलो आनी मनशाक ताणें ह्या रचणेचो सांबाळ करूंक दोनीपण दिलें. आपणाक जाय ते भाशेन वागूंक न्हय, आपस्वार्थीपणान तिचो दुरुपयोग करूंक न्हय, पूण जबाबदारेन तिचो सांबाळ करूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां जागृत रावंक आपयता. जोरी तर आमी श्रिश्टीताय एकवटान जियेनाव आनी श्रिश्टी सोवे जागृताय दाखयनाव जाल्यार आमकां तिचो वायट परिणाम भोगचो पडटलो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर श्रिश्टीताय एकचारान जियेलो. स्वयंबाच्या दर एका प्राण्या सोवे ताची वेगळेच तरेची इश्टागत आसली आनी ती कुल्ली जी दर्यार ताचो खुरीस हाडून दिता ती हीच इश्टागत दाखयता ओ खुनायता. आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आमच्या सोडवणदाराच्या पावलांनी चलोन भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन श्रिश्टी सोवे आमी एकचार दाखोवंक बापाचें बोळ आनी जाणवाय आमकां जोण एकल्याक मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांत आयच्या विशया विशीं आनी आमची जबाबदारी देवा मुखार श्रेश्ठ सोवे हाचे विशीं आमकां उगडास केला. तर आमी जायते फावटी चुकल्या म्हणून ओळखून घेवया. आमच्या तरणाट्यांक खेरीत भाशेन देवाच्या हातान घालुया. तांकां पाव आदार दी आनी आमकां हे सगळ्यांक बेसांव आनी बोर म्हण. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आतां फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सुमया काकलूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थूया.
मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो कोरताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक खोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाश्टीच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना देवदूतान म्हाका जुवांवांक जिविताच्या उदकाची कोंचे पोरी जिकजिकीत एक नोत देवाच्या आनी मेंढऱ्याच्या शेवासणा तावन शाराच्या मैदाना पर्यान व्हांवता ती दाखयली. नदीच्या दोनूय देगेंचेर जिविताचीं झाडां आसलीं. तीं 12 फावटीं 2 म्हयन्यांक एक फावट फळां दिता तसलीं. अनबावट्यांक भलायकी दिवंक तांच्या पानांक गूण आसा. शिराप पडलोलें थंय कांय आसचें ना. शारांत देवाचें आनी मेंढऱ्याचें शिवासण आसतलें आनी देवाचीं चाकरां ताका नमस्कार करतलीं. तीं ताका रूप पळयतलीं आनी तांच्या कपालार ताचें नांव बरयलोलें आसतलें. आनीक रात आसची ना आनी तांकां दिव्यांच्या वो सुर्याच्या उजवाडाची गरज पडची ना. कारण तोच सर्वेस्पोर देव तांचो उजवाड जातलो आनी तीं सासणाच्या सासणांक राजवट चलयतलीं. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, हीं उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खरीं. प्रवाद्यांक प्रेरण दिता त्या सर्वेस्परा देवान वेगीं कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुताक धाडलो. पळयात, हांव रोखडो येतां. ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां सांबाळटात तीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सुमया ये, सुमया जेजू ये. सगळीं म्हणुया, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोक, ताका वकाणुया. जबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्पोर म्हणल्यार व्हडतो देव, सगल्या वून व्हडतो राय. खोल सागर, ऊंच पर्वत ताच्याच हातांत आसात. जबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. आपले कोशे पोदवेन रोचला देखून दर्या ताचोच. आपल्या हातान आकारलोली सुकी जमीन ताचीच. जबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो उगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका
सौम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणाक लोभ दिवन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येतीत. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवच्याक बापाच्या मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावच्या खातीर सद्दां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वागानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, सृश्टी सवें एकचार सांबाळून आमकां कितले पावटी उलो मारलो ह्या गवळीक वर्सान. कित्याक हो विशय आमच्या गवळी बापाच्या गवळीक चिटीचेर आदवरलेलो आसा आनी आख्ख्या गोंयांत ह्या विशयाचेरूय आमी आमच्या फिरगोजांनी जावं तरेकवार नॉवेनांनी हो विशय नियाळ्ळा. पूण जितलो हो ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता तितले आमी जागृत जाता. आमची जबाबदारी अदीक आमी नेटान ओळखूंक पावता. देखून ह्याय नॉवेनाक भागवंत फ्रांसीस शावेराच्या हो विशय आसा. आमी सगळीं एकवटान ह्या विशयाचेर देवाच्या उतराचेर थोडो नियाळ करता. भागवंत थॉमस अक्वायनस 13व्या शेंकड्यांतलो फिलॉसॉफर आनी थियोलॉजन आपल्या बरोवपांनी सांगता, नेचरांतल्यान आमी देवाशी पावूंक शकता, सृश्टींतल्यान आमी देवाक वळखूंक शकता. सृश्टी देव न्हय, पूण सृश्टी देवान रचलेली हे सृश्टीचेर आमी नियाळ करीन जाल्यार, हे सृश्टी सवें आमचो संबंद वाडयन जाल्यार आमी देवाक अदीक लागीं पावूंक शकता, देवाक आमी ओळखूंक शकता. काय बरें. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां शेवटाची खबर सांगल्या. कित्याक आमी हे काळांत ह्या सातोड्यान हे शेवटाचो काळाची जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची परबीची तयारी, हे नातालांची तयारी करूंक येता त्या आयताराक थावन आमी सुरू करतले नवें वर्स लिटर्जिकल सेवा धर्मीक. देखून शेवटाची खबर करता तेन्ना आमी घाबरून भिवूंक न्हय, पूण शेवटाची खबर करता तेन्ना हो शेवट पावच्या आदीं आमची जबाबदारी कितें, की वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस बिफोर वी रीच द फायनल गोल एंड, हें नियाळूंक देव आमकां आपयता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत प्रकाशनेच्या पुस्तकांत जायत्या सृश्टीच्यो वस्तूंचेर खबर सांगल्या. एक नदी आसा, दोनूय वाटांनी झाडां दितेलीं, फळां दितेलीं, फळां दितेलीं झाडां आहात, जायते तरेचीं झाडां जीं मेडिसीन झाडां आसात, आनी देवान रचलेलें सगळें एकदम बरें हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांत आमी आयकून जाल्यार वाचून जाल्यार आमकां असलीच एक खबर मेळटा. एझेकियलाचें दर्शन कितें म्हूण तो देव मंदिरांत ताका बुडवो वत्ता आनी देव मंदिराचे उजवे वाटेन थावन, आमी इस्टराक जायते पावटी म्हणटा देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान व्हांवलेलें उदक, तें उजवे वाटेन थावन उदक व्हांवता आनी तें भायर पासून वेता आनी सवकास 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 ती एक न्हंय जाता आनी दोनूय वाटांनी झाडां, फळां दितेलीं, फुलां दितेलीं, मेडिसिनल प्लांट्स आहात. ती नदी जावन आसा देव. देवाचे दोनूय वाटांनी, म्हणजे नदीचे कुरपेची नदीचे दोनूय वाटांनी
देवाची सृश्टी आसा. देव सगळें पळयता. देव आपणाक रचलां तें सगळें बरें म्हूण जाणा आनी देखूनच देव तें सांबाळटा. आमच्यांनी सृश्टी सांबाळूंक जायना. सरप्रायज जायनाकात. आमच्यांनी कित्याक आमी रचणार न्हय, पूण आमच्यांनी कॉपरेट करूंक जाता देवा सोबे. कितलीं वर्सां जालीं लोक सृश्टीचेर अत्याचार हें कोत्ता, इनजस्टीस कोत्ता, बट स्टील इट्स पर्सिस्ट. अजून पासून देव सांबाळटा. आनी देव कित्याक सांबाळटा रावता आमकां, आमी आमचे वतीन कॉपरेट करून हे सृश्टीचो अदीक उबाळ कोत्तेले हांव म्हूण. वी वील हेल्प टू प्रिजर्व दीस एनवायरमेंट, द नेचर. वी नीड टू कॉपरेट वीथ गॉड इन दीस मॅटर. भयणी भावांनो, थोडे फावटी आमी चिंता सृश्टीचेर, सृश्टी सांबाळिनात ते कोण? पॉलिटिशियन आनी कोण आनी कोण. तें बरें आहा, ताळो उबारूंक जाय. पूण आमी कितली सांबाळटा? दोन भाशेन आमी सृश्टीचे राखणदार जावपाचो. पयले सुवातेर इल्लिगल कांयच करिनासतना सृश्टीन आसा तशी सांबाळूंक. दुसरे सुवातेर लिगली पासून आमकां कितें आसा, आमकडे लिगल आमकां रायट आसा ती पासून सांबाळूंक आमी. इल्लिगल फॉर एग्जाम्पल कोण कोणाचे दुसऱ्याचे बलात्कार करता, ताका रायट ना टू इन्वेड समबडी एल्सीस प्रायवेसी. आनी अशें करून डिस्ट्रॉय करता लायफ, ताचो आख्खें जिवीत पिड्यार जाता. लिगल सांबाळप काजारी, तुजीच वस्तोरी ती, पूण तिका सांबाळूंक जाय तुवें. तुजीच भुरगीं ती, पूण तांकां सांबाळूंक जाय तुवें. इवन वॉट इज लिगल, आमचीं शेतां आसात लिगली, आमचीं भाटां आसात तें आमचें लिगल, तें आमचें, तें आमच्या नांवार आसा तें समजुया. तें पासून आमी देवाचे मोहिमेक सांबाळूंक जाय. ताचो पासून आमी बरो फायदो उपयोग करूंक जाय. इल्लिगल हें करूंक जायच ना. पूण लिगल पासून आमच्या हातान आसता पळय, ताचो आमी परामोस करूंक जाय, ताचो आमी सांबाळ करूंक जाय, ताचो आमी वाड करूंक जाय, ताचें आमी फळवंत करूंक जाय. आनी तशें करून एक दीस आमी सगळीं, जशें भाग्यवंत पावलो म्हणटा, जेजू एक दीस आपले दुसरे फावटी येतलो तेन्ना सगळ्या मनशांकूच न्हय पूण आख्खे सृश्टीक देवाच्या आधीन कोत्तलो, राखतलो, सोडयतलो. आनी आमी बी आमच्या हातान घातलेली सृश्टी, आमच्या हातान घातलेलें शेत, आमच्या हातान घातलें तें पयलें आमी लिगल आहात तें पयलें आमी सांबाळूंक वावरूया. मागीर इल्लिगल आहात तेचेर आमी आवाज उठोवया, कोण इल्लिगल हें कोत्ता जाल्यार. ते भाशेन करून आमी सृश्टी सवे आमचो मोग आनी अपुरबाय दाखोवया. अपुरबाय केन्ना कोत्ता आमी? अपुरबाय जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना आमचो मोग आसता. तेन्ना आमच्या भुरग्याचो जर तर आमकां मोग ना, तांची अपुरबाय आमी कशी कोत्तले? म्हणून आमी सृश्टीचो मोग करूंक शिकूंक जाय. कित्याक सृश्टी आनी आमचे मदें खोल संबंद आसा. आतां पळयात, क्लायमेट चेंज जाता तेन्ना सगळ्या मनशांक एफेक्ट जाता. थंडी पडटा तेन्ना विंटर सिजन आमकां जायत्या जाणांक थंडी जाता. गरमी जाता तेन्ना आमकां उजो मारता सारको. कित्याक देर इज डीप कनेक्शन. कित्याक आमचे हातून कुडींत आसात ती वस्तू सृश्टींतल्यो काडल्या देवान. मातयेचें आमकां केल्या म्हणटा आमी, पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. म्हणटच मातये सवें, सृश्टी सवें आमकां आमचो हो संबंद घोट सांबाळूंक जाय. आमी आमचे लागीं जाता ते भाशेन आमच्या हातान आसलेले पयलें आमी देवाचे मोहिमेक फळवंत करुया. आनी हे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, आमी फकत जशे परी एक मनीस फकत जेवंक खावंकूच सोदता जाल्यार, फकत पिवंकूच सोदता जाल्यार तो आपली कूड मारून उडयतलो. तेणी एक्सरसायज करूंक जाय, काम करूंक जाय, आनी कितें करूंक जाय, प्रोड्यूस करूंक जाय.
तेच भाशेन कोणेकलो समजुया आमी सेल्फीश जाता सगळे वेळार म्हाका ही गिरेस्त जाय तेंय बाट जाय तो दोंगर जाय आनी कितें हें मोडया आनी हिंगा नवें बांदया हें पिड्या करुया सगळें नाका तें आनी फ्लॅटां करून विकया हे भाशेन ग्रीडी मनीस आसलेलो एक्चुली डिस्ट्रॉय कोत्ता सगळें रोज आमी ग्रीडी जावचे सुवातेर आमी उदार जावं ह्या सृश्टी सोबी आमच्या फाटल्या दिसांनी आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक कातेद्रलांत धांवन आमी सृश्टीची भेटेक म्हूण व्हेल्या एका ग्रुपाक एक जाग्यार व्हेल्ली आनी हांव तांकां सांगतालो सृश्टी ताका झाडांक हात लाय मातयेक हात लाय मेळ्ळे जाल्यार जावं मागीर धुय उलय ते कडेन कशें आहा काय म्हूण विचार तें झाडाक कीप इन टच विथ द नेचर तें मन आमकां आसूंक जाय तर भयणी भावानो ह्या मिसांत आमी देवाची कृपा मागुया कित्याक एका दिसाक देव आमची जुट्टी घेता तेन्ना निमाण्या दिसा आमकां ही सृश्टीची आमच्या हातान घातलेलें तें आमी कशें पाळलां तें विचारतलो तर आतां जेजू आमच्या काळजान येतलो तो जेजू देव आमी जरी तर देवाचे रचने कडेन एकवटान भोंवना जाल्यार जेजू आनी आमचे मदें तो एकवट घडोवन येवचो ना देखून जेजू मदें आनी आमचे मदें हो एकवट घडोवंक आमी सृश्टी देवान रचलेली सृश्टी मदें आमचो एकचार सांबाळुया सगळीं उबी रावुया बाबार्थान आनी विस्वासान आमी आतां आमची थोडी मागणी देवाक मुखार उबारुया Laudato Si, हाचे शिकवणे प्रमाणे आख्खी रोचना आमच्या समेस्तांचें घर आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाशांनी हे रोचने मदें एकचारान जिवीत जिवंक आनी तिचो सांबाळ करून दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें सोद वळखूंक आनी पोजेक ही शिकोवन दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या गोंयच्या सृश्टीचें दायज राखूंक गरज नासलेले प्रकोप निर्माण करून जावंक आनी उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातोलें आक्रमण बंद करूंक तांकां बरें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बरे मनाचे मनीस वावुरतात तांच्या बऱ्या वावराक आनी समेस्तांनी आनी अदीक करून आमच्या तरणाट्यांनी जाता ते भाशेन आपलो पातिमो आनी आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमी सगल्यांनी आमच्या जाता त्या भाशेन झाडां रोवन आसा तीं झाडां सांबाळूंक प्रदुशण उणें करून आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय कोन्यांतल्यान देख जावंक बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे बापा मोगळा ही थोडीच मागणी आमी उद्गारल्यान आनी जाय तें आमकां मागचें आसा सगळें तुका तें थावें आमी तुजो मोग करूंक तुवें रचलेले रचणेचो जावं मनशांचो जावं सृश्टीचो मोग करूंक आमकां तूं शिकय आनी आमी मागलां तें तुजी कुशी जाल्यार आमकां फावो कर अदीक करून आमच्या तरणाट्यांक तांकां सृश्टीचो मोग तांच्या काळजांनी घाल म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन Kielo lepiej gości wawran Galta babajcia disa Amcia tatan dosti rupan Amcia tatan dosti rupan
तुमच्या फोंडा ओता बापायच्या दिसा आमचे कालशीन सोऱ्या रुपा आमचे कालशीन सोऱ्या रुपा होच मालवण्या वदानाचो आवने ताय तो बेटोयलो हेंचाय सोदा तुका बेटी उरपिलो लेक तुझे रोचने म्हज्या भयणी भावांनो उबी रावया म्हज्या भयणी भावांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं ह्या खातीर सगळीं रोचणां आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाकाणटा थारोण मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता Povit, 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 dal barazzo, sorvespor tu, sorgani, sonsar bolean, tucia voivovan, sorgi tuka, zui zui, sorvesporace navi etata soi un sorgi tuca soi soi tuca soi soi बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartaco gut porgotuja. Somia Jesu ami odokata Ani ekas title bieta. Title pauti tu voi bovane so.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा che prytumecher vistalole तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागिवोन जुजे, बागिवोन धर्मदुतां, बागिवोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवल्की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमची जोटी आनी कास ताडीन आसा पुणच्या काकलुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी. हे देवाचे शेळये मदें आनी सृश्टी मदें खोल संबंद आसा. सृश्टींतल्यो वस्तू काडून जेजून ते आपल्या मांसान रक्तान बदलल्यात. आमी बी जेजूच्या एकवटान जियेतले जाल्यार सृश्टी सवें एकवटान जिवंक होच जेजू आमकां बळ दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयलोलीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच
कुमन्या घेवंक फुडें सरचें. कुमन्या शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे धापूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शिवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. स्वरूप पदवीदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतलीं आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतलीं वेगळीं सरूंक कदींच आमकां दिवं नाका. हो उपकार आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. मिसाची बॅट समोर उरलोल्या फादर रुजारियो ओलिवेरा हांकां आमचे दिनवास आनी तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवासता. आयज बागेन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 3रो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6 वाजता 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 4:45, 5 आनी 6 वाजतांक इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 6 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां वो फुलां पासत पयशे भेटूंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेले कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून कळोवचें. दर मिसाची बॅट आनी पोय संस्काराची बोजण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. आयज तोरणाट्या पासत आमी मागता. त्या निमतान ब्लेसेड कार्लोस आकुतीस हाच्या जिवितांत वयर फादर लेस्ली रेगो हाणें एक चवचीर घडोवन हाडलां. आयज तें 3 वाजता ह्याच जाग्यार आमकां पळोवंक मेळटलें आनी त्या उपरांत 3:45 वाजता मीस आसतलें. नोवेनाच्या दिसांनी कुर्तोरीची फिरगोजकारां भायर हेल्थ कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात. ते घेवन तुमी तांकां आदार दिवं येता. सोमाराक 28 वेर फामील आनी पिडेस्तां पासत केरीत मागणी आसतली. फाल्यां 2 प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्रां पासत मागूक मीस आसतलें 4:45 वाजता. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे. सगळीं सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. ह्या वेळार जण एकल्यान आपली गरज
ओगेपणी उबारची. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन येशात ती पावय म्हूण मागता आनी सांगता तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuci kudu goyan shara, tu Jesu chasoy nika, sodan soy divot kol maka, tu Jesu chasoy nika, sodan soy divot kol maka. San Francisco Xaviera, tuci kudu goyan shara, tu Jesu chasoy nika, sodan soy divot kol maka, tu Jesu chasoy nika, sodan soy divot kol maka. तुमकां कसली वस्त वो मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून सांगचें. फाल्यां आयतारा 27 तारखेर मिसां हे भाशेन जातली. सकाळचें 5, 6, 7:15, 8:15 10:30 वाजता, 11:30 तमीळ भाशेन, दोनपारचें 12:30 मल्याळम भाशेन आनी 2:30 हिंदी भाशेन. सांजेर 3:45 वाजता, 5 आनी 6 वाजता मिसां जातली. तुमकां कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमचे बजलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी आनी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ हार्ट हे प्रोग्राम आसात ते तुमच्यान पळोवंक जाता.